मिटींग जाली शेक पळय कितें म्हणपाक सोदता पयले सुवातेर आमी ट्युरिजम मिनिस्टराक डायरेक्टराक देव बरें करूं म्हणटा की लास्ट जेन्ना पॉलिसीन आमकां सांगलेलें ट्युरिजम मिनिस्टरान आमी तुमकां हे दिसा लायसन्सां बेगीन दिता आनी डिमार्केशनूय बेगीन करता. फर्स्ट टायम इतले वर्सांनी आमी आतां जायतीं वर्सां जालीं शेकां घालूंक लागल्यार फर्स्ट टायम डिमार्केशन 22 ऑगस्ट आमकां लायसन्सां पासून मेळूं नासलीं पयलीं पूण डिमार्केशन जालें आनी आमी लास्ट सिजनाक शेकां सगलीं सप्टेंबरांत सगलीं शेकां चडशीं मॅक्झिमम शेकां चालू जालीं आनी ताकाय लागून आमकां की एक फायदो जालो बेगीन शेकां घालून आमचें सगळें सेट जालें स्टाफ येवन सगळें बरें जालें. आतां आयज आमी ट्युरिजम मिनिस्टर कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मिटींग केली की आनीक एक वर्साक शेकाची पॉलिसी वाडयता सो आमकां वाडोवन तें आनीक वर्सां आमकां दिता. सो ताकाय लागून आमी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन जालो तेन्नासून तो आयज तेणें आमकां एक सारकें व्हडलें आमकां हें केलां म्हणटा तें बाबा तुमी शेकवाले ट्युरिजम एम्बेसिडर तेणें आमकां रेकॉगनायज केलें. सो हांव ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां पयलें शेकवाले म्हणल्यार कोण कॅरूच करनासलो पूण आयज ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां एक रेकॉगनायजेशन दिलें बाबा तुमी आमकां बरें यू आर द बॅकबोन ऑफ ट्युरिजम इंडस्ट्री इन गोवा म्हणून आमकां बरें हें केलें तेणें एप्रिशिएट केलें. आनी कितेंय प्रॉब्लेम जालें जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टराक फोन मारलो जाल्यार इमिजिएटली तो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करता. बट आतां 2-3 इश्यू उरल्यात म्हणजे बीच हॉकर्स ते एक आतां स्ट्रिक्ट एक्शन करता म्हणल्यार कितें बीच ड्रोन सर्वेलन्स घालून एकदम बरें डिसिजन. आनी थोडे आमचे इश्यू आहा आनीक लायक गार्बेज जातलें बरें जातलें पण आतां सगळें 100% जावंक ना पूण आतां जातलें म्हण आमकां खात्री आसा. How was the last year business of the Sheikh? लास्ट बिजनेस इनिशियली न्हू जेन्ना आमी शेकां स्टार्ट केलें बरो जालो मोदें मातसो हें जालो हाल्लो आनी मागीर बिफोर क्रिसमस न्यू इयर आफ्टर न्यू इयर टील एंड ऑफ फेब्रुवारी सारको बरो बिजनेस जालो. जेन्ना आमी पयलें करताले न्हू तशें करून सारको पीक जालो. मागीर ते वॉर स्टार्ट जालें आनी मातशें आमकां कमी जालें. सो पण आतां कितें जालें मेन एंडाक पासून आमी आतां एक रिक्वेस्ट केलो इतलो ट्युरिस्ट येयलो एंडाक इवन मेयान पासून ट्युरिस्ट जायतो आहा. सो आमी रिक्वेस्ट केलें आमकां आनीक एटलिस्ट मिनिमम 7 days वाडय म्हण. ते आतां 7 days काल काबार जालें. जी शेकां उरलें न्हू ते कडेन गिरायक करपाक जायना तितलो गेस्ट जालो आनी बरें जालें तेमी बरें म्हाका सांगलें इवन कोलबा पासून सांगलें एक शेक आहलो जाल्यार म्हणटा आपणाक जावपा नासलें ओ 2 शेकां आहलीं की थोडी तुवें शेकां काडलीं बट कोलबा जी सगलीं शेकां ते म्हाका हांवें तेका इनपूट घेतलो सगलीं शेकां फूल. सो इतले ट्युरिस्ट येयले इंडियन ट्युरिस्टांक लागून तेमी बरें बिजनेस केलें. There was the issue regarding the subletting to the Sheikh. साबलेटींग पळय साबलेटींग न्हू आतां तेका साबलेटींग कितें आहा साबलेटींग तर तूं सारको आमी वी आयगेन साबलेटींग आमकां जाय जावं तो पोन्नो शेकवालो वा न्यू शेक आमकां गोंयकारांनी शेकां चलोवपाक जाय. जे आमी दिता न्हू जाल्यार आमी एक रिक्वेस्ट करता बाबा तूं गोंयकाराक दी भायल्याक दी नाका. भायले ते येता घालता शेकां आनी गोंयकाराचें नांव बेड्यार करता वयता म्हणटा कितें गोंयांत जालें गोंयकारांनी केलें पूण कोत्ता कोण एक्झॅक्टली खबर आसना. पण आतां आमी मिनिस्टराक वचून एक हें सांगतालें की बाबा शेकवाले जे आहा तांकां स्ट्रिक्टली हें कर चॅक कर आनी कोणी तरी साबलेटींग कोत्ता ना न्हू साबलेटींग जायतें जाता आतां जायतें जाता साबलेटींग. सो तें बंद जावपाकूच जाय साबलेटींग. नॉर्थ सायडीन कितें जालां इन पॉकेट्स हे बिजनेस जाता लायक सावथ गोवा वयशी सावथ गोवा इज डुईंग वेरी वेल इन टुरिजम लायक कलंगूट एंड बागा सायड इज एंटायरली डिपेंडंट ऑन दीस ट्रॅक्स ट्युरिजम जे ट्रॅक्सांनी येता सुमोनी येता ह्यो मिनी बसींनी येता जे कांय पयशे मोडिना फकत वायन स्टोरांनी वयता सोरो घेता बॉक्सां बियराची बाटल्यो सोऱ्याची घेवन येवन बिचार वचून पियेता. सो हे आमकां शेकांक आनी रेस्टॉरंटाक बिजनेस कांय जायना. सो वी आर सफरींग the type of tourists that are coming to Baga. Even just now the minister also said he used to always visit Baga, Tito's Lane, but आता तो म्हणटा येवन आपण सरप्रायज आपलो पळोवंक पासून जायना कितें जाता पळय ते बिर्याणी प्लेसीस आनी हें तें. सो दॅट सॉर्ट ऑफ ट्युरिजम हॅज टू स्टॉप. जरी तर हे आमी तर बंद करिना जाल्यार आमचे ट्युरिजम हेचे फुडें आनीक सारकें सगळें जमनीर पडटलें सारकें सद्याच जमनीर पडला पूण आनीक सारकेंच जमनीर न्हिदतलें आनी आमकां उखल जावचो ना. एक आमी आनी एक सांगलां जे आमी व्हडल्यान पळय म्युजीक घालता तें बंद जावंक जाय डिसंट आनी ओल्ड ट्युरिस्टांक परत हाडपाक. सो म्युजीक हॅज टू स्टॉप द लावड म्युजीक हॅज टू स्टॉप. मेलो म्युजीक कॅन बी प्लेड लावड म्युजीक हॅज टू स्टॉप इन्क्लुडींग माय सेल्फ म्हणटा
हांवें जॉयन केलो म्युझिकेक आनी आजुनूय आतां व्हडल्यान घालता. सो हांवें मिनिस्टर सांगलें म्हाजेय म्युझीक बंद कर, सगळ्यांची म्युझीक बंद करूंक जाय. सो हें केल्या पुरो म्हणून मागता. सो हांवें मिनिस्टर ऑल्सो सेड येस वी वील टेक स्ट्रॉंग एक्शन अगेन्स्ट दीस. सो हें तर केल्यार आमचें ट्युरिजम वाडटलें परत, ना जाल्यार आमकां आनी कलंगूट भागाक कांयच म्युझीक बिजनस आसचें ना.